आमचो पेडण्याचो भावी आमदार आणि गोंय राज्याचो भावी मंत्री म्हणजे आमचो प्रवीण आल्लेकर आमच्या मदीं आसा आणि आमी आयज हांगासर ज्ञानेश्वर नायका कडेन येयल्ले आसात ती व्हीलचेअर प्रदान करच्या निमतान आमचोच भाव तो आणि आयज बरें दिसता की प्रवीण भाई आमचो असले इनिशिएटीव घेता जितून मेडिकल एडा भितर लोकां पर्यंत पावोवपाचो त्याचो प्रयत्न आपल्या स्वताच्या खर्चान आसता। मागीर एज्युकेशन सेक्शनांतल्यान ताणें आपली सुरवात केल्ली कार्याची आणि हे आयज जे ल्हानशे रोप जे असले ते आता फुलताना दिश्टी पडटा आमकां। आता त्या विधानसभेक ते आनीकूय जबरदस्त फुलतले हेतून डावट ना, पण एज्युकेशनांतसून काम केल्लें त्या एज्युकेशनांतलें काम फुडें व्हरता आसतना आमी सांस्कृतीक मळाचेर काम केलें। क्रीडा क्षेत्रांत तर प्रत्येक गांवांत आमी पावले, प्रत्येक तरणाट्या पर्यंत पावले आणि हे क्रीडा क्षेत्राचें काम फुडें व्हरता आसतना एक कोविडाची जी महामारी आसली ह्या कोविडाच्या महामारीन सगळ्या आमच्या घटकांक पर्यंत पावपाचो प्रयत्न भाईन केलो। तातूंत भितर मागीर ते धान्य वांटप आसुंदी, मागीर ते स्टिमराचे आसुंदी, मास्क वांटप आसुंदी किंवा इतर जे गोष्टी, मागीर आता फॉग जे मशीन हाडलां जवारां खातीर जे आमच्या ह्या एरियेन जे म्हणजे जो डेंग्यू म्हणात मलेरिया म्हणात असे जे रोग आसात ताचेर नियंत्रण पयल्याच स्टेप्साचेर उरचे म्हणून ते फॉग मशीन आयज सगळी कडेन कार्यरत आसा। कोरगांवच्यान तेची सुरवात जाल्या। मागीर दुसरें आमचे हे आमी दिल्ले ऑक्सिकॅन आमी जो अख्ख्या गोंया भितर पयले फावट हांगासर लॉन्च केल्लो। ऑक्सिजन इन एमर्जन्सी कंडिशन खंयच्याय पेशंटाक जर ऑक्सिजनाची गरज पडली जाल्यार ह्या आमच्या अशा दुर्गम भागातसून पेशंट हॉस्पिटला पर्यंत पावपाक जाय आणि ती तात्पुरती सोय जी जावंक जाय एमर्जन्सी ती सोय करपा खातीर तो ऑक्सिजनय लॉन्च केलो। असे विविध कार्यक्रम चालू आसात। पेडण्या पायलटां खातीर म्हणात किंवा आनी लोकां खातीर जे जाणट्या लोकां खातीर म्हणात हे विविध क्षेत्रांत काम करता आसतना आयज आमकां एक खरो मनीस खरो समाजसेवक आयज आमकां दिश्टी पडटा पेडण्या तालुक्यात। पयले फावट आयज पेडण्यात आमच्या तालुक्यात कळटा की समाजसेवक हो कसो आसचो। समाजसेवा ही कितें, फक्त राजकारणच करप, मतां घेवप आणि घरा वचप हे खंय तरी आयज बदलतना दिश्टी पडटा। हो वारो जो आसा हे वातावरण जे आसा ती निर्मिती आयज नवी तयार जाता, पेडण्यात नवें वातावरण तयार जाता आणि ह्या वातावरणात आमी सगळ्यांनी सामील जावया। तुमकांय आमचें आव्हान आसा की तुमी आमच्या पर्यंत येवचे। ह्या जे व्हडली एक चळवळ आयज उबी जाता हेका तुमी एक तेचो भाग जावचो, तांकां जोडचे तुमी। पेडण्या जे ऑफिस आसा आमचे तेतून विविध सोयी उपलब्ध आसात, तुमच्या विविध स्किमी आसतले लोकां खातीर, त्याचे जे फॉर्म फिलिंग आसतले, रजिस्ट्रेशन आसतले, हे सगळे तुमच्या खातीर उपलब्ध केल्ले आसा। हेची तुमी फायदो घेवपाक जाय। कोरगांव गांवांत एक वेगळें ऑफिस आसा, तेतून वेगळे त्या सायडीच्या लोकांक पेडण्या पर्यंत ट्रॅव्हल करचें न्हू, हे त्रास जावचो न्हय पेडण्या येवपा खातीर, म्हणून तेंची व्यवस्था कोरगांवांत जाल्लेली आसा। अशें हे काम फुडें व्हरता आसतना तुमकां परत एक फावट मना काळजांतल्यान कळकळीची विनंती आसा। ही चळवळ आसा ही आयज वाडत आसा, दिसान दीस वाडत आसा आणि हेतून तुम्ही सगळ्यांनी भाग घेवचो आणि हेतून येता त्या इलेक्शनाक हे विधानसभा आता खंयच्याय टायमार जावंक शकता ह्या तरेन आमचें काम चालू आसा। आमी रावंक ना की फेब्रुवारीन जातले, आमी रावंक ना की मार्चान जातले म्हणून। फाल्यां जरी इलेक्शन जालें जाल्यार फुडलो आमदार कोण आसा हो आयज थरलेलो आसा आणि तेतून तुम्ही सगळ्यांनी सहभागी जावचे अशें आमचे कळकळीचे तुमकां आव्हान आसा। देव बरें। महाराष्ट्रावती गोमंतक पक्षाचो सेंट्रल कमिटीचो मेंबर। आज चड खुशी जाता की आमचो प्रवीण आर्लेकर पेडणे मतदारसंघाचो भावी उमेदवार, कारण ही अशी जी माणसं आसत जो आमचो असो समाज आहा, दुःखी समाज आहा म्हणा, जो अडलेलो समाज आसा ह्या समाजासाठी प्रवीण आर्लेकर अशी मदत करता आसा। तुमकां खबर आसतली गेली 2 वर्षां कोरोनाचा महासंकट इला, वादळ झाला, त्याचा भरपूर नुकसान झाला, अशा काही प्रवीण आर्लेकरान आर्थिक मदत केली आसा। आमचो आजगांवकर म्हणटा की आम्ही ह्या इब्रामपूर म्हण हळण तळण खूप असो विकास केलो, पण आता इतक्या म्हाका दुःख दिसता की आम्ही आता नुसते इब्रामपूर हनकण्या ही धनगरवाडीक गेलो, थंय जवळजवळ 30 घरां आसत आणि थंय जवळजवळ 30-40 घरां आसत आणि जवळजवळ 30 भुरगे बरे एज्युकेटेड शिकलेले आसत। त्या भुरग्यांक सर्वीस ना, थंय जातलो जाल्यार रस्तो ना, थंय कोणें जर शीक पडलो जाल्यार उखलून असो हाडचो आसता। पण आज बाबून थंय रस्तो सुद्धा करूंक ना, कित्याक तो जर रस्तो करतलो जाल्यार काय मोठा कठीण नसला, की त्या भूसंपादन करूंक येतलो। 20 वर्सां तो आमदार आसा, भूसंपादन करून तो रस्तो करूंक काय मोठा नसला, पण त्याका लोकांचा त्या जमीन मालकाचा हित जपाचा आसा म्हणून तो आज रस्तो जावंक ना, याचा दुःख दिसता। आणि जर प्रवीण आर्लेकर 100% निवडून येता त्याबद्दल दुमत ना, आणि पहिलो आम्ही त्या रस्त्यासाठी हात घालतलो आणि तुमच्यो ज्यो काय समस्या असत तो सोडवचो आम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न करतलो असे तुमकां आश्वासन दिता। हांव पांडुरंग नायक तळांचो। हांव प्रवीण भाईक खरें मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा की तेणी आमच्या भावाक एक व्हीलचेअर दिवन तेजी म्हणजे सोय जी आहा ती हे केल्ली आहा, सो मनांतल्यान हांव थँक्यू म्हणटा। आनी ज्ञानेश्वर नायक हेका खूब गरज आसली, कितें हेका व्हीलचेअर जाय आसली,
ताका हांव पळोवन गेल्लो. म्हणजे ताका पळोवन दूख दिसलें, कित्याक गव्हर्मेंटाचे अजूनय दोळे उगडाना. गव्हर्मेंटाक खंय कितें जाय कोणाक गरीबाक आनी खंयसर कितें पावोंक जाय तें अजून गव्हर्मेंट पावना. म्हणून हांव येयलो आनी ताका 2 दिसांनी ताका हाडून ती आयज व्हीलचॅर ताका हँड ओवर केल्ली आसा. आनी म्हाजें कार्य अशेंच आसतलें सदांच, कितें कोणाक गरज आहा पळय थंयसर हांव पयलीं आसतलो. आनी हांव कोणाक फटींग आश्वासनां दिवचो ना. म्हाजें काम करून दाखयतलो हांव सदांच. प्रवीण आल्लेकर यांनी म्हाका ही मदत केली आहा त्या बद्दल त्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. तुमच्या सगळ्यांचे बी धन्यवाद म्हणटा. आणि हांव खूब मतांनी निवडून येतलो म्हाका बी खात्री आहा. धन्यवाद.